हांव सद्या मय कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या पिळगांव ह्या गांवांत आसा आनी म्हाज्या वांगडा कांय हांगासर शेतकरी भाव आसा तांचे कडेन आज उलोवपा खातीर खास आयिल्लो आसा. रिजन इतलेंच की शेत करप आनी तुमच्या पर्यंत जे तांदूळ किंवा बाकीच्यो ज्यो सामग्री पावता त्यो पावपा फाटल्यान कितलीशीच मेहनत आसता. पूण ती मेहनत आधुनीक काळा खातीर एक आमकां रेस्टूय मेळटा, थोडो एक बेनिफिटूय मेळटा. त्यो पावोवपा खातीर आमचे जे लिडर्स आसा ते कशें काम करता, कितें करता हाचे बद्दल उलोवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा. बाय सगळ्यान पयलीं म्हाका सांगा, कितलीं वर्सां जालीं तुमी शेतां करता? हांगा आमकां जाली जे 25 वर्सां सुमार जाली आमी हांगा शेती करता. म्हाका तुमी इन शॉर्ट सांगूं शकता की कितें कितें हांगासर तुमकां त्रास जाताले आनी आतां सवलती कितें मेळ्ळा तुमकां? पयलीं आमकां खूब त्रास जाताले. मशिनां सारकीं आमकां मेळनासलीं. आमकां पिकता तेन्ना जाय तेन्ना आमकां हांगासर मशीन अवेलेबल नासताले. मेळ्ळे जाल्यार ते बीन रोखडेच दुसऱ्याचे काडटाले आनी घेवन वयताले, दुसरे कडेन घेवन वयताले. तेन्ना हें आतां आमकां दिलां मिलिनान. ती कितें 2 हांगा आमकां पावयली तेणी, म्हणल्यार वेवस्थीत काम केलां आनी तेणी बीन आमकां विदाउट मदत ही भरपूर केल्या. म्हणजे आमी तेजे हे ऋणी हितूर आहा अशें दिसता म्हाका जाल्यार. मिलिंद पिळगांवकर हांच्यानी तुमकां ही मदत जी पावयल्या, कितें जाल्लो अप्रोच कसो जालो? कारण तुमी बाकीच्या नेत्यां कडेन गेल्ले, बाकीच्या लिडर्सां कडेन गेल्ले, म्हाका दिसता थंयसर काय तुमकां रिस्पॉन्स मेळोंक ना. काय ना ते आमी सांगपाचें म्हटल्यार आमी सगळे जाण आमचे शेतकरी बंधू आहा तेंच्यांनी एकदां सगळें ठरयलें की आमी एमएलए कडेन वयपाचें आनी विचारपाचें म्हणून तांकां. तर आमी BJP सरकारा कडेन डायरेक्ट आमी गेले आनी आमचो प्रवीण डाडये तेका आहा तेजे कडेन वचपाक आयज आमी 1 दीस 2 दीस 3 दीस म्हणजे तेंचे कार्यकर्ता तांकां फोन करून सांगले. तो म्हणटा आयज यो फाल्यां यो परवा यो करून आमकां अशें 2-3 फावटी तेणी हें केलें. लास्टाक मागीर म्हटलें आमी भायर कित्याक वचचें, आमच्या गांवानूच जर एमएलए आहा तो जर आमचे आयकता जाल्यार म्हणून आमी मिलिंद बाई कडेन गेले आनी ती मिलिंद बाई कडेन वचून जेन्ना आमी जस्ट ताका सांगलें तर हय आपूण तुमच्या वांगडा आहा म्हणूंक लागलो, आपूण तुमचो आमच्या गांवचोच म्हणूंक लागलो आनी आपूण एकाच शब्दान तेणी सांगलें की आपूण तुमच्या वांगडा आहा म्हणून. आनी तुमी कितें येत न्हू म्हणूंक लागलो, आनीकूय तुमकां कितें जाय जाल्यार आपूण तुमच्या वांगडा आहा, तुमी फक्त आपले कडेन पेपर वर्क करा, उरलें सगळें आपूण पळयता म्हणून लागलो. तुमकां एका दिसान ही सगळी सामग्री एका दिसान म्हणजे जस्ट 1 दीस तेणी आमकां एकूच दीस घेतला आनी दुसऱ्या दिसा आमकां मशीन पावयला. मशीन पावयल्या उपरांत म्हाका कितले दीस जाले आतां हे काम चालू आसा? ते 2-3 दीस जाले आतां. 3 दीस जाले हें काम चालू आहा. आनीक 2 दीस वयताले. आनीक 2 दीस 2 दीस वयता. आनी मशिनां हांगाच आसतली? मशिनां मागीर तांकां जाय तेन्ना ते घेवन वयताले. फुडले 2 दीस आसा? फुडलीं 2 दीस आहा हांगा. ओके. आनी आतां कशें कितें काम जाता सगळें सुरळीत काम? हय आतां सुरळीत काम जाता. कोणाची कांयच कटकट ना. म्हणजे वेवस्थीत आतां काम आमचें जाल्लें आहा. एक मेसेज लोकांक खातीर ह्याच निमतान एक तुमची कितें आसतली? कारण एक लिडर्सां खातीरूय म्हणूं सोदता हांव, कारण तेंच्यांनी मदत करपाक जाय फुडें येवन त्या खातीर. लिडर्स हांव म्हणटा कितें जे एमएलए आहा जे कोण आहा ते हांव म्हणटा गरिबांच्या हितून तुमी घरा कडेन म्हणजे शेतान येवन पळयात. निदान ते फार्मर्स जे आहा ते फार्मरांक जाय तो सरकार म्हणटा की आपूण फार्मरांक हें दिता जावं स्वयंपूर्ण गोंय अशें म्हणटा आमचे मुख्यमंत्री म्हणटा. म्हटल्यार ते त्या फार्मरा कडेन पावता काय ना ते मातशें चॅक करात. कार्यकर्त्या कडेन दिले म्हणून ते जायना. कार्यकर्ते फुडें ते जेन्ना हेंकां म्हणजे फार्मरांक खरें मेळटा काय ना ते मातशें चॅक करात. कित्याक भितून तुमी दिताच खरें बरोबर ऑफकोर्स दिता तुमी आसतले तुमी तुमचे हे सगळे पावयतात म्हटल्यार ते एट प्रेझेंट फार्मरांक पावता काय ना ते मातशें चॅक करात. कित्याक हितून फार्मरांक काय मेळना. फार्मरांक टोटल लॉस जाल्लो आहा. फार्मरांक लास्ट मेळटा ती एकूच माती आनी मातये भायर आनी कांय मेळना. तेका लागून मातशें चॅक करात की हे फार्मरा पावता काय ना ते. आमचें कितें आहा फुडें आनीक आमची शेती खूब आहा. म्हणल्यार ती आतां शेती करतलो जाल्यार आमकां रानडुकर जावं मोर हे आमकां खूब जनावरां त्रास करता. आनी दुसरें म्हणजे मानशे खातीर पाणी भरोन अख्खी नाशाडी जाता. हो व्हडलो इश्यू आमचो आहा. तो प्रॉब्लम आमचो जर सॉल्व जाता जाल्यार आमी हांगासर खूब जाण शेती करूंक सोदता. म्हणजे सादारण आमचे पिळगांव ह्या शेताचेर जगोंक शकता इतकी आमची शेती आहा. म्हणजे आमी खूब ट्राय केली. म्हणल्यार आतां ही मानस आतां जावपाची आहा म्हणून आमकां सांगल्या ते पळया तरी आसतना ह्या सिजनाक तरी करता म्हणून सांगल्या. म्हळ्यार हांव तेंच्या कडेन मागता कितें ही जाता तितकी बेगीन आमकां करून दिवची. आनी दुसरी म्हणजे हे आतां युवक आहा ते युवक सगळे फाटीं सरतात. म्हाका दिसता ह्या युवकांनी मुद्दम येवन शेतांत पळोवचें कितें शेती कशी करपाची, कशी लागवड करपाची
आनी कशें तितून उत्पन्न काडपाची खरी मेहनत करपाची हेच भितर आहा. आमच्या एका भावान सांगलें की शेतकऱ्याक लास्टाक मेळटा ती माती, पूण ती माती इतली इम्पॉर्टंट आसता, ते मातये कडेन जुळयल्लें आसता. दुसरी गोश्ट, शेतकऱ्यांक ते मातये कडल्यान जर भांगर पिकोवपाचें आसा जाल्यार ती मजत म्हाका दिसता गोव्हर्मेंटान करचेली गरज आसा. पूण हांगासर म्हाका दिसता हांगासरले जे लिडर आसा, जे मिलिंद पिळगांवकर आसा, तांच्यांनी हांकां बऱ्यापैकी मदत पावयल्ली आसा. खरेंच अशे लिडर्सांक आमी तोखणाय करपाक जाय, जे आपूण जावन स्वता फुडें सरून शेतकऱ्यां खातीर मदत करता. असो एक भाग आसा आमच्या समाजांतलो, जो आमच्या समाजान कितें तरी बरें करपा खातीर शेतकरी सदांच कितें ना कितें तरी बरें करता हें लक्षांत घेयात, तांकां मदत करतात. खरेंच खूब बरें दिसता. भाई थँक्यू व्हेरी मच, तुमी आमकां टायम दिलो त्या खातीर. देव बरें करूं. थँक्यू.